साकवडा पंचायतीत आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आशिल्लो प्रकरण आता पोलिसांच्या दारात पावला। पंचायतीच्या निधीचो गैरवापर आणि कागदपत्रांकडेन घुसपागोंदळ केल्ल्याचो आरोप करून आदल्या पंचायत सचिवान कुळे पोलीस स्टेशनात कागद दाखल केल्या। कंप्लेंट दिल्या कसली सेक्रेटरीची आम्ही कंप्लेंट दिली आणि सर्दी फाल्याची त्याची चौकशी करपाक एक्शन कितें जालें आनी कशें कितें ही हो जो प्रकार घडला तो भौतिक ग्रामसभेत बी चर्चेक आयिल्लो न्ही। हय मागीर इतलो म्हणजे आय थिंक बरोच तेप जालो सो इतलो तेप हे आयज जे तुमी मागणी करपाक इतलो तेप कित्याक लागलो असो? आमी बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हें दिल्ली न्ही, कंप्लेंट दिल्ली कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, थंय काय तेची प्रगती व्हडली ना, आमकां मागीर पोलीस कंप्लेंट करची पडली। पियान कितें सांगलें? येन आपूण सगळे डॉक्युमेंट घेता आनी आपूण कितले घोटाळो केला तो तुमकां संशय आहा तेका? 2,17,000 2 लाख रुपये खोटे पावती बीन हें करून अशें। पण तूं सद्या सचिव सर्विसीन आसा? आसा अजून काय ऍक्शन जावना ना। राजकीय पाठिंबो हो त्याच्या फाटल्यान आसतलोच, कारण त्याचे जर स्टेटस बी पळयत जाल्यार कांय मंत्र्याचे बी स्टेटस घालता रेग्युलर। पण ते जरी असलें जाल्यार ते जे मंत्री जावं राजकीय व्यक्ती आहा पळय ते बरे हुशार आसता। हें जर तेणी चोरपणां केलां जर जायत, गैरवापर केला जायत जाल्यार डिसिप्लिनाच्या मार्गा खाली जावं कायद्या खाली ताका जाग्यार हाडपा जाय तेंच्यांनी। पूण हे पंचायत मंडळ तुमचे कित्याक घालले आतां तें तेंचे खबर, तें हांव नको, तेंचो विशय म्हणजे रावपाची आशिल्ली हय खंय तरी वचपा जाय म्हणून ते गेल्या न्हू। तो विशय तो म्हत्वाचो आसा। हय इतलो म्हत्वाचो विशय आसता तर धांवले आतां ते तेंचे कडेन आहा, तें हांव कांय सांगूंक शकना।